हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम बरी आहे म्हूण. आणि जायत दिसांनी कांय रेसिपी बीन शूट करूं ना. मातशी बिजी आहलोली. इस्टराकूय मातशी बिजी आहलोली, ऑर्डर आहलोली सासमायक मुगेली. आनी मागीर गोरूय वेंजार करपा येवपा आहलो न्हू फादरू, मातशी बिजी आहलोली. सो आयज चिंतलां आमी हें करपा चिकन बिरयानी. जायत जाणां थोडे जाणां मातशें रिक्वेस्ट केलो म्हाका. सो हांव इस्टर जावं पासून रावतालें. चिंतलोलें इस्टराक करतो म्हूण चिकन बिरयानी, पूण जायना जालो, टायम मेळना जालो. सोमतें आयज करुया म्हणलें. आनी एक्चुली न्हू सगलो हांवें तो मसाला यूज केलो न्हू चिकन बिरयानी, तो होममेड आमगेलो. इवन द कर्ड तें आमी यूज करता तेंय होममेड. ओके. आनी इजी. ओके. तुमी चोय ट्राय कराय आनी स्टार्ट करुया. हें न्हू हांवें 1 kg अशें चिकन घेयलां. हेचे हाफ स्पून अशें हांवें तेका मीठ घायलां. आनी तितून आतां हांव हाफ स्पून हळदी पीठ घायलां. 1 स्पून अशें हांवें तितून कोथमिरे पावडर घायला. आनी हाफ स्पून रेड चिली पावडर घायला. तांबडे मिरसांग्याचो कश्मीरी पावडर घायला, ताका मातशें कलर आसता न्हू. आनी तितून हांवें 1/4 स्पून अशें जिरी घायला, जिऱ्या पावडर. आनी थोडोसो न्हू हांवें तितून फूड कलर घायला. तुमकां जाय जाल्यार घालाय, ऑप्शनल. तो घायलो न्हू बरो कलर येता, ताका लागून हांवें घायला. आनी 1 आनी अर्दें अशें स्पून हांवें आलं लसुणा पेस्ट घायला. आनी तितून हांवें मागीर बिरयानी मसाला आमगे होममेड. तुमकां समज रेसिपी जायी न्हू आमगे वॅज बिरयानी आमी लास्ट टायम केलो, तितून आमगे सासमायन तितून दाखयलां कितें कितें घायलें तें. तितून हांवें 1.5 असो स्पून हांवें बिरयानी मसाला घायला. मागीर न्हू हांवें 3 स्पून व्हडली स्पून अशी हांवें तितून कर्ड घायलां. तुमकां सुबेज जाय जाल्यार सुबेज घालाय. हें मातशें होममेड न्हू, मातशें हें आसता, आमट आसता. मागीर तें हांवें मिक्स केलां, बरें मिक्स केलां. मागीर न्हू हांवें तितून ओटलां पानां आनी कोथमिरे पानां बारीक कट करून 2 स्पून घायले. तेजेर मातशें फ्लेवरूय येता, ताका लागून. मागीर हांवें तितून केवडा वॉटर तुमकां आहा जाल्यार घालाय, तेजे फ्लेवरा लागून. 1 स्पून अशें घायलां. बाजरां मेळटा हें केवडा वॉटर. चड कोण बिरयानी यूज कोत्ताय तें. आनी हाफ स्पून हांवें तितून गरम मसाला न्हू हांवें सोगले मातशे थोडे घायले, कित्याक मातशें तीख आम हायनाय, स्पायसी आम हायनाय. ताका लागून तुमकां जाय तितले तुमी स्पायसी करूं जाता. ग्रीन चिलीज देखून घालूं जाताय मॅरिनेट करपाक कट करून. मागीर तें मिक्स केलां हांवें. आनी हें हांवें ओवरनायट दवरलोलें. तुमकां जाय जाल्यार 2 वरां दवरूं जाताय. मागीर न्हू आमको न्हू ऑलरेडी आमी अशें करून फ्राय केलो आहलो आमकोडो हें
पियावाचे फ्राय करून दवरलो आमी पियाव थोडोसो 2 स्पून एसाय तितून घायला मॅरिनेट करून तुमकां आहा जाल्यार घालाय ना जाल्यार करून घालाय तुमकां समज लायक जाता अशें करून जाल्यार आनी मागीर लायन हांवें तें ओवरनायट दवरलोलें फ्रिजीन काय आनी मीठ बीन उणें आहा जाल्यार टेस्ट करून हे टायमार आनी घालूं जाता तुमच्यांनी मागीर नेक्स्ट डे न्हू हांवें चोय 5 अशे पियाव घेयल्याय ते हांवें लांबचे लांब बारीक कट केले आनी हेचो एक हांडी हांवें 1/4 कप अशें तेल घेयलां सुबेजू घेयलां मातशें आनी तितून घी घायल्या कित्याक ते आनियन ते पियाव हांव तितून फ्राय कोत्तोलें आनी मागीर सुबेज आहा जाल्यार हांव तें तेल काडटो तितूंतलें आनी तितून हांवें पयलें ड्राय मसाला घायला बे लिव्स मागीर ग्रीन इलायची ब्लॅक इलायची आनी पत्री आनी दगडफूल आनी लौंग घायलें तेंचो फ्लेवर ब्रश करून हें जालें म्हणटोरी ती भाजली म्हणटोरी हांवें तितून तो पियाव घायला पियाव न्हू हांवें मातशें सुबेज घेयला कित्याक हाफ तितूंतलो पियाव हांव काडटोलें कित्याक म्हाका लेयर करपा जाय न्हू तेका लागून असे 1 kg ऐसा रायस घेयलो बासमती रायस आनी हेचे म्हगे ऑनियन्स जाले आतां हांव हाफ ते काडटोलें कित्याक म्हाका लेयर करपा जाय न्हू तेका लागून आनी तें तेलूय बी सुबेज आहा तेंय काडलें मागीर हेचे मागीर मुगे जालें म्हणटरी हांवें तें चिकन घायलां मॅरिनेट केलो तें चिकन घायलें तितून मागीर तें न्हू मातशें हाय फ्लेम करून तितूंक तळशिवपाचें 5 मिनटां अशें उदक घायनासतना हांवें न्हू तितून टोमाट घायलो ना कित्याक कर्ड न्हू मातशें आमोट आहलोलें तेका लागून हांवें टोमाट घायलो ना तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालाय आनी हेचे आतां मागीर ऑयल आनी मसाला सेपरेट जाताय तेन्ना मागीर तें जें मॅरिनेट केलो चोय तितूंक थोडेंशें उदक घायलां आनी तें थोडेंशें उदक तितून घालून तें बॉयल करपाचें तितून हांवें मागीर 2 मॅगी घायले मीठ न्हू मातशें उणें घालपाचें समज मॅगी घालतू जाल्यार कित्याक मागीर चड हार जातो न्हू तेका लागून तुमकां समज मॅगी लायक ना जाल्यार तुमी घायनाकाय आनी हेचे हळकोतेल म्हणटोरी मातशें हांवें तें मिडियम हेजेर दवरून एक 15 मिनट्स अशें हांवें कूक केलां कित्याक मॅरिनेट केलें न्हू चड टायम लागना जावपाक हेचे आतां हे रायस फुगोवंक घायले मातशें एक हाफ एन आवर अशें फुगोवंक घालतलें आनी हांवें एक सेपरेट हें दवरलां तितून हांवें उदक दवरलां आतां शिजोवंक आतां हांव रायस कोत्तो न्हू आनी तितून हांवें हे सोगले हांवें मसाला ड्राय मसाला घायले आनी तें बॉयल येवपा हांवें तें मागीर काडलां कित्याक तोंडां गेल्यार म्हाका लायक जायना हें देखून तें फ्लेवर सोगलो तेंचो भायर सोलता न्हू उदकां तेन्ना हांवें तें काडलां आनी तें मातशें उरलें तेंच दवरलां आनी तितून हांवें तितून मीठ घायलां आनी कोथमीर आनी मिंट आमगे मिंट न्हू कालवां हाडलोलीं पूण उदकां उरलीं मुगेलीं मातशीं काळीं जालीं आनी हांवें एक लिंबू पिळून घायला कित्याक लिंब्याची न्हू शीत तांदूळ न्हू बरें अशें करून हें जायन येताय आनी तितून हांवें थोडीशी घी घायल्या आनी मागीर तें बॉयल येवपा दवरलां मागीर बॉयल येयलें म्हणटरी हांवें तें रायस घायलें तितून
90% अशें कूक करपाचें रायस. हेचे आतां मगे जालें तें. मागीर हांवें तें तेशें तेश तितून घायलें. तुमकां जाय जाल्यार अशें करून रायस चिकन अशें करून लेयर करूं जाता. हांवें तेशें करून केलें ना, हांवें डायरेक्ट घायलां आनी पयलीं रायस घायले आनी मागीर तें फ्राय केलो तो आनियन घायला आनी हांवें तितून न्हू अशें करून कॅज्यू नट नाजाल्यार पासां बी तेशें करून कांय घालूं ना. तुमकां जाय जाल्यार तुम घालाय. हेचो कोथमीर आनी मिंट्स घायला आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू बिरयानी मसाला अशें करून तुमच्यान स्प्रिंकल करूं जाता लेयर कोत्ता तेन्ना. हांवें रायस घायले मागीर तेजे वयल्यान तो ऑनियन तो पियाव भाजलोचूय हांवें तो घायला आनी तें मिंट आनी ओटलांव आनी कोथमिरे पान घायलें. हांवें बिरयानी मसाला वयर घायला. तुमकां जाय जाल्यार लेयर कोत्ता तेन्ना घालूंक जाता. आनी हांवें न्हू फूड कलर घायलो. तो फूड कलर न्हू तितून हांवें एक हितून केवरा वॉटर घायलोलें आनी एक हितून हांवें रोज वॉटर घायलोलें आनी मागीर तो कवर करून हांवें तेका न्हू सायडी मुको न्हू फॉयल नाहलोलो देखून हांवें पीठ लायलोलें तेका तें उरपा मातशें आनी मागीर तेजे पोंदा थाली दवरून हांवें एक 5 मिनटां अशें हांवें तो मिडियम फ्लेमाचेर मातशें कूक केला आनी हाफ एन आवर अशें लो फ्लेमाचेर कूक करून हेचें आतां मगे जाली ती. आनी होचो हांवें रायता केल्लो. ओके, आय होप तुमकी रेसिपी लायक जातो म्हूण आनी बिरयानी न्हू बेस्ट जाली. सगल्यान म्हणल्यार बरी जालो म्हूण आमगे सासमायन तेणी सगल्यान म्हणल्यार बरी जालो. बाबान देखून म्हणा धाकट्यान कित्याक तीख जावना. तीख जालना न्हू तेका लायक जाता. तीख जाल जाल्यार तो म्हणटा बरी जालना म्हणटा. आनी हो मगे व्हिडियो हांवें एंड कोत्ता. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. फाल्यां घालतलें व्हिडियो. ओके, न्यू रेसिपी घेवन येता तुमकां आनी बरी करून रावाय सगलीं. ओके, टेक केअर. बाय.